आयज आमी हिंगा चावडेर वाड्यान आसा कोर्ताली हितून पडटा तो विलेज पंचायतीत आनी आयज आमचे बरोबर आमची डेप्युटी सरपंच आसा दिव्या तेच भाशेन आमचे ह्या गांवचे पंच आसा ओलिंदा आनी आमचो मेलवीन आमचो पंच मेंबर आसा आनी हांगा सगलो लोक एकठांय जाला तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगपाचें म्हणल्यार आयज हांवें रेलींग घेतलेलें आसा 7 प्लेसीर हांवें तें रेलींग घातलेलें आसा आनी त्या रेलिंगाचो एस्टिमेट 10 lakhs आसा घरां आमची हिंगा चडशीं वयली सायडीन आहाय सगलीं स्टेप्स सोडून तांकां वयर वचूंक पडटालें जायतीं वर्सां जालीं तांकां ते त्रास जाताले पावसान ती स्लीप जावन पडटालीं सो म्हाका तेंच्यान रिक्वेस्ट केलें की रेलींग घालून दी आमकां जाणटी जाली आमची लोक तेच भशेन ताका लागून तेणें हांवें तें एक डिसिजन घेतलें आनी आयज रेलींग घालून दिल्ली आसा सगल्यांक तांकां तें धरून वचपाक कम्फर्टेबल जाता आनी बरें फायद्याक पडलें कित्याक पावसा दिसांनी जायते त्रास जाताले तांकां आनी ताका लागून आयज तें घेयलां आनी आयज म्हणजे कंप्लीट जाल्लें म्हणून हांवें तें इनॉग्रेशन केल्लें आसा तेच भशेन हांव म्हगे रोडाचें सांगूंक सोदता एक रोड केला हांवें न्यू रोड एक्चुअली तांकां ते स्टेप्सांचेर चडोन चडोन तांकां स्लीप जावन पडटा म्हणून थिंगा मोदी ओपन प्लेस आहा म्हणून न्यू रोड केलो जायते प्रॉब्लम्स येयली म्हाका तरी पूण हांवें तो रोड करून दिलो तांकां आयज तांकां बरें फायद्याक पडलें आसा कित्याक कितें एमर्जन्सी कितें व्हरोंक जाय एक एम्बुलन्स पासून वयर व्हरोंक जाय जाल्यार लोक वयर आहा तांकां स्टेप्सांचेर सावन देंवन येवपाक पडटालें सो आयज ते रोड करून इतली बरें हें जालां की कोणाकूय समज वयल्यान पासून वचोंक जाय जाल्यार ते सायडीनसान वचोंक मेवता खातीर हांव आमचे ZP मॅडमीक मेथी येना देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे MLAक हातून भाजपय कित्याक आमकां हिंगा हें आमचें पयलें न्हू पयलें हिंगा कांयच काम जाल्लें आसोंक ना आतां आमचे मॅडमीन तशेंच आमच्या MLAनूय जायतीं कामां केल्लीं आसात तांकां हांव सगल्यांक देव बरें करता म्हणटा तशेंच आमच्या वाड्यांतल्या दर एका भावा भयणाक तशेंच पंचाक सरपंचाक देव बरें करूं म्हणटा फर्स्टली हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आनी सेकेंडली हांव मॅडमीक आमचे ZP मॅडमीक थँक्स म्हणटा बिकॉज हें खूब गरजेचें आशिल्लें लोकांक खूब त्रास जाताले सो हें करून हांकां मातशें फायदो जालो कित्याक तांकां वयर चडपाक देंवपाक खूब त्रास जाताले सो अशीच खुबशीं कामां घेतलेलीं आसा मॅडमीन सो हांव ताका बेस्ट विशीस दिता इन फ्युचर अशीच तिची कंटिन्यू उरोनी अशें म्हणून उरलेली पेंडिंगूय कामां ती आतां करतली थँक्यू आयच्या दिसाक आमकां 2-3 इनॉग्रेशन सेरेमनीज आसा हे पयलें इनॉग्रेशन सेरेमनी आमी कुट्टाळे पंचायतीचे वॉर्ड नंबर 7 केला बाय ऑलिंदा आमचे पंच आसा ZPच्या हातान हांगासर इनॉग्रेशन जाला तुमी पळोवंक शकता ही स्टेरकेस कशी आसा ती इट इज रियली स्टीप लोकांक येवपाक वचपाक पावस चालू की हांगा शेळो मांडप सो आतां हांगासर रेलींग घातला आदाराक लोकांच्या सो दॅट दे कॅन होल्ड हाताक धरून ती वचूं शकता रिस्क ना रिस्क खूब कमी जाल्लें आसा आनी खूब बरें काम हांगा ZPन केलां ह्या वाड्यार तिणें ऑलमोस्ट 7 रेलींग घातल्या 7 न्ही 7 रेलींग घातला आनी लायनीन तुमी पळोवंक शकता जितकी रेलींग आसा हांगासर ती मॅडमीन हांकां घालून दिल्ली आसा सो भोव आभारी मॅडमीचे ZP फंडाच्या आदारान तिणें आमकां खूब हेल्प करून ह्या गांवांत उदरगतीक आदार केल्लो आसा थँक्यू